चवथ गोंयकारांक पावली, गणपती गोंयकारांक पावलो आनी गणपतीन गोंयकारांचे दोळे उगडले की भारतीय जनता पार्टी जी फटिंगपणां करता गोंयकारां कडेन ती खंय ना खंय तरी उक्ती पडल्या अशें म्हाका दिसता। भारतीय जनता पार्टीचो गोंयचो जो चीफ मिनिस्टर बा प्रमोद सावंताचो सरकार आसा तो म्हणटालो की डबल ट्रॅकिंग ही लोकांच्या बऱ्या खातीर म्हणून, डबल ट्रॅकिंग ही पॅसेंजर ट्रान्सपोर्टेशना खातीर म्हणून। पूण जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटान आज भारतीय जनता पार्टीक नागडे केले तातूंत दिसून येता की भारतीय जनता पार्टीचो गोंयचो सरकार खंय ना खंय तरी गोंयकारांक फटयता। आमी पळयलां की कोल ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून आनी ज्या तरेन कोल ट्रान्सपोर्टेशन जाता ताका लागून पोल्युशन कितलें वाडलां तें, एनवायरमेंटल डॅमेज कितली जाता ती आनी लोकांक हेल्थ इश्यूज कितले जाता ते। अशें आसतना गोंयकारांक जेन्ना हो प्रोजेक्ट नाका तेन्ना सरकार तो गोंयकारांचेर कित्याक फोर्सफुली घालता हो मोठो प्रश्न आसा। कारण हातूंत भितर फक्त एकल्याचोच विशय गुंतला तो म्हणजे अदानी। आज मॅक्सिमम कोल जो वता गोंयच्या भायर तो सगळो अदानीचो आसता। अदानी हे कोण अदानीचे पार्टनर हें आज म्हाका दिसता सगळ्या जगाक खबर आसा आनी तांचे खातीर हो डबल ट्रॅकिंग चल्ला। गोंयचो विचार खंयच भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान करूं ना आनी खंय ना खंय तरी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जे गोंयांत आसा ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या बरोबर कोल्युजन करून खंय ना खंय तरी गोंयकारांक फटयता ह्याचेर आमचो असो ठाम विश्वास जाला आनी आज आमचे दोळे गणपती बाप्पानूच उगडले। तर फुडें कितें सर? फुडें म्हणजे म्हाका दिसता गोंयकारांनी पेटून उठचें पडटलें। आमी म्हाका दिसता तुका याद जातली आम आदमी पार्टीन जेन्ना गोंयांत आयिल्ली तेन्ना कितलेशेच वर्सां पयलीं कोला विरुद्ध आवाज उठयलो, ताजे मागीर एक्टिविस्टूय जॉयन जाल्ले, ताजे मागीर वेगवेगळे पार्टी आमच्या मोमेंटान जॉयन जाल्ली आनी म्हाका दिसता हो जो विशय आसा हो खुबश्या गांवांक लागू जाता। वास्कोच न्हय तर वास्कोच्यान ज्या ज्या जाग्यार ट्रेन वता कुळ्या पर्यंत थंय हो विशय लागू जाता। तीच ट्रेन फाल्यां म्हाका दिसता अशी परिस्थिती येवपाक शकता की काणकोणांत तरी तो ट्रॅक जॉयन खंय तरी वास्को करून मागीर काणकोणांतल्यानूय ते करपाक लागतले। सो विशय अख्ख्या गोंयचो आसा, विशय अख्ख्या सगळ्या गोंयकारांचो आसा आनी गोंयकारा खातीर जे कितें करचें पडटलें तें आम आदमी पार्टी आमी बांदील आसा गोंयकारा बरोबर रावन हो सरकार विरुद्ध हो आवाज उठोवपा खातीर आनी ते आमी करतले। आमी मोर्चेबांदणी सुरू करतले। लोकांनी आमकां अप्रोचूय केल्या, कालय आमी कांय लोकां कडेन उलयल्यात आनी आमचे जे लिडर्स आसा, आमचे जे गांवांनी लिडर्स आसा तांचे भितर जागृताय करून कशे तरेन हो विनाशकारी प्रोजेक्ट गोंयकारांचेर घालता हो मोठो प्रश्न आसा। आनी तातूंतले प्रश्न फक्त हेल्थाचोय ना, एनवायरमेंटल डॅमेज जी जातली। दूधसागर ज्या जाग्यांतल्यान ही ट्रेन येता कुळ्याच्यान जी कॅसल रॉकच्यान दूधसागर करून कुळ्या जी ट्रेन येता थंयची जी जैवविविधता आसा पळय ती जी एनवायरमेंटल डॅमेज जातली, जे जे आज आमचे एनिमल्स आसा जे आसा तांकां जो कितें इफेक्ट जातलो ताचो कोणीच विचार केला अशें खंय तरी दिसना। कारण इट इज ऑल्सो पाथवे फॉर एनिमल्स टू क्रॉस ओवर। आमी पळयलां आज बिबटे जंगलान कमी आनी शहरान चड दिसपाक लागल्या आनी अशा तरेन जेन्ना डबल ट्रॅकिंग जातली तेन्ना बिबट्यांनी वचपाचें खंय, वाघांनी वचपाचें खंय? आमचे जे एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा, आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा, आमचे चीफ मिनिस्टर हे खंयच मान्य करपाक तयार ना की खंय ना खंय तरी गोंयांत पट्टेरी वाघ आसा म्हणून। पूण जेन्ना आमी काणकोणच्या नेत्रावळी वता आसतना आमी सुद्दां पट्टेरी वाघ आमच्या दोळ्यांनी पळयला तेन्ना हो वाघ जेन्ना खंय खंय दिसता इन्क्लुडींग कुळ्या सारक्या दूधसागरच्या जंगलान जेन्ना दिसपाक लागता तेन्ना ताका प्रोटेक्ट करपाचें सोडून फक्त अदानीच्या फायद्या खातीर जर सरकार हे डबल ट्रॅकिंग कोल ट्रान्सपोर्टेशनाक करपाक सोदता ताचो आमी निशेध करता, ताचो आमी विरोध करता आनी प्रत्येक गोंयकार आमी म्हाका दिसता ह्या प्रोजेक्टा विरुद्ध आमी उठून उबे रावचे पडटले। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।